20 एप्रिल ह्या दिसा ढवळीकर फॅमिलीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले इन सपोर्ट ऑफ दीपक ढवळीकर MGP कॅन्डिडेट एट शिरोडा आणि त्यातून त्या प्रेस कॉन्फरन्सान खूपशे आरोप केले विरोधकांचेर. त्यातून एक आरोप म्हणजे ओपोजिशन म्हणटा की माधवराव ढवळीकरांची पार्टी गोठ्यांतली पार्टी अशें म्हणटा. डॉक्टर संदीप ढवळीकर एका लोक मामलेदारान सांगले भुरगेपणाच्यो गोश्टी आनी तेतून सुदीप ढवळीकरान भुरगेपणान म्हाका स्कूल टायमान खूब हेल्प केली अशे कितलेशेच आरोप आनी म्हाका चॅलेंजूय केले की हांवें संदीपा बरोबर उलोवपाक येवचें आनी ते सगळे आरोपाचें खंडन करपा खातीर चॅलेंजूय एक्सेप्ट करपा खातीर ही हांवें प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. माधवराव ढवळीकराच्या गोठ्यांतली पार्टी हो जो आरोप जाला हांवें स्वता केन्नाच माधवराव ढवळीकराची गोठ्यांतली पार्टी म्हणून ना. हांवें म्हटलां ते म्हादेवाच्या गोठ्यांतली पार्टी इंडिकेट करपाक फक्त म्हादेवाच्या गोठ्यांत फक्त नंदीबैल बांदलेले आसता. म्हादेव सांगता आनी नंदीबैल तकली हालयता. म्हाका तो नंदीबैल जावपा नाशिल्लो म्हणून हांवें प्रत्येक फावटी आवाज उठयलो. जे नंदीबैल आसा त्या नंदीबैलांनी प्रत्येक गोष्टी हय 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 म्हटलां. पेण मेळटा पेणी खातीर म्हटलां आसतलें कदाचित. अशे खुबशे सेंट्रल कमिटी वर्किंग कमिटी आनी आम सभेचे MG पक्षाचे मेंबर्स आसा तांकां हे ढवळीकरांची वृत्ती आवडना. कारण एखादी कार्यशाही चल्ल्या दादागिरी चल्ल्या सालादारशाही चल्ल्या अशें प्रत्येक कडेन तेंच्या कार्यान दिसून येता. हो ढवळीकराची प्रायवेट प्रॉपर्टी जाल्या ढवळीकराच्या घरची प्रॉपर्टी जाल्या पार्टी म्हणजे म्हाज्या घरची पार्टी अशें हांवें खूब फावटी आरोप केल्या. हेका कारणाय तशी आसा. शिरोडा मतदारसंघाचो कॅन्डिडेट ठरयता आसतना सेंट्रल कमिटी ठरयना तर ढवळीकर फॅमिली ठरयता. जवळ 1-1.5 म्हयन्यात सेंट्रल कमिटीचे एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल घेता. अशे कितल्योश्योच गोष्टी आसा. हांवें प्रत्येक फावटी उच्चार करता आसतना सांगला की अशे 36 कारणां आसा. ती कारणां आयकतकीर खरें म्हणजे दीपक ढवळीकरान आपले MG पक्षाचे अध्यक्षपद सोडूं जाय आशिल्लें.